सगळीं उबी रावन आमी सुरवातेचें गायन गावुया. हे म्हज्या उगडासा कुरात A14-5-7 A14 पेज 7. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या विन्संट मारिया पेशोतो, थॉमस फेर्नांडीस आनी मारिया कोसेसा व्हिगस हांचे पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमता एडम de Jesus Ferrao, साहिल व्हिगस, गिलबर्ट फेर्नांडीस, आर्नल्ड वाज, फेल्टन कोस्ता आनी आपल्या वेडिंग एनिवर्सरी समरमतात परीन आनी शेरोन फेर्नांडीस. तर ह्या भाव भयणीचेर देवान आपलो आशिर्वाद आपली देणी ओतू म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आयची आमकां शुभ वर्तमानान आमची क्रिस्ती जबाबदारी ओळखून घेवंक आमकां उलो मारता. जोण एकल्याक देवान आमकां आपल्या ह्या मोळ्यांत वावरूंक पाठयल्यात आनी जायतीं जाणां आमी उदार मोनान पवित्र सोबेच्या बरेपणा खातीर आपलो आदार सहकार आनी तेंको दितात. पूण जायते पावटी घडयेक हो देवाचो वावर करचे सुवातेर आमी आमच्या वावरान अदीक गुल्ल जाल्या. आमच्या संवसारी वावराचेर घडयेक आमी अदीक लक्ष घातलां. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा बंद म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडार उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासो बाकी म्हणून सदांच आंकवान मरी सगळ्या भाव बंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Please,
प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रुचनार आनी दोनी. तुज्या असल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजी भक्ती आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. माके बेबाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें, आवय बरोबर 7 भावांक कैदी केले. समूद आदवत्तात ते दुकराचें मांस खावचें म्हूण सोयती आनी झेरबोंड मारून राजा तांकां बोल कोत्तालो. आवय खरेपणीन तोखणाय करपा सारकी आनी मनशांनी मानान तिचो उगडास करूंक फावो आशिल्ली. कारण एकाच दिसा आपल्या 7 पुतांचें मन तिणें पळयलें आनी देवाचेर तेवलोल्या बरवश्यान तिणें तें काळजीदारपणान सोंसलें. खऱ्यांनीच आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन जण एकल्या ती गोठाय दिताली. उंच भावण्यांनी बरोवन अस्तोरीचें मधूर उतरां तिणें दादल्याचें बोल मेळयलें आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हजे कुसवेन कशें रिगले तें हांवूच नकलो. हांवें तुमकां स्वासान आनी जिवान भरून नात. तुमचो दर एक सांदो हांवें आकारूंक ना. मनशाक जल्म दिता आनी सगळ्या वस्तूंचेर अधिकार चलयतात तो पृथ्वीचो रोचनार आपले काकुतीन तुमकां स्वास आनी जीव कातरेन पोत्तून दितलो. कित्याक तुमी ताचे कायद्या पासत तुमचो जीव सोडून दितात. ती असल्या नेटान उलयली देखून अंतिओक आपणाक ती कोंत कोत्ता म्हूण समजलो. कित्याक ती उतरां ताका ओकमानाची शी दिसली आनी सगळ्या वो ल्हान तो आजून जिवो आसलो देखून ताणें ताका असो नेटान उलो केलो. आपल्या पुर्वजांच्यो चाली रिती सोडून दिवंक तयार आसा जाल्यार ताका आपूण गिरेस्त आनी कुशाल कोत्तलो म्हूण ताणें बेश्टेंच उतरांनी न्हय पूण सोपूत दिवन भासायल्लें. इतलेंच न्हय, ताका आपलो इश्ट कोत्तलो आनी व्हडली जुटी दितलो म्हूण ताणें सांगलें. त्या तरणाट्यान तो सांगतालो ताची पर्वा करूंकूच ना. देखून राजान ताचे आवयक उलो मारलो आनी भुरग्याक आपल्या जिवीत वाचोवंक बूद दी म्हूण ताणें तिचे लागीं मागलें. तो परतून मागतालो म्हूण आपल्या पुताक समजावन ती तयार जाली. ताचेर ओडव घालून आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन तिणें राजाक फटयलो म्हणून, म्हजे पुता, म्हजे चुचुरे कोर. 9 म्हयने म्हजे कुसवेन हांवें तुका सांबाळ्ळो आनी 3 वर्सां पर्यान म्हजे दुदान तुका पोसलो आनी तुका पावला ते पिरायेर पोत्तून हांवें तुजें उदारपसण केलें आनी तुका ल्हान व्हड करून हे पिरायेर पावसो सांबाळ्ळो. म्हजे पुता, हांव तुजे लागीं मागतां, स्वर्गार आनी पृथ्वीर नदर मार. तातूंत आसा तितलेंय पळय, कांयच नासलें तांतलें देवान तें केलें म्हूण जाणो जा आनी अशीं आख्खें मनशाकूल जल्मा येता. ह्या फाक्षीदाराक भिवू नाका, पूण तुमी तुज्या भावा सारको काळजीदार म्हूण दाखोवंक आनी काकुतीच्या दिसा तुज्या भावा सांगाती तूं म्हाका मेळचे खातीर कुशेन मरण घे. तिणें उलोवन सोंपयतांच तरणाट्यान म्हणलें, तुमी सगळे कित्याक रावतात? राजाचें हुकुमा हांव पालो दिवचो ना. मोइजेसा उदेशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ली समोत हांव पाळटां आनी तूं
हेब्रेवांचेर सगळे तरेचे वायट हाडलां तें तो तूं खरेपणी देवाचे हातांतलो सुटोवचोच नाय. देवाचें उतोरें. देवाचे वडूकार. आमचो जबाब. तुजें मुखामोल भोगूंक सर्वेस्पराक म्हजें कालीज दादोशी जातलें. सगळीं म्हणुया. तुजें मुखामोल भोगूंक सर्वेस्पराक म्हजें कालीज दादोशी जातलें. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजी विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब. तुजें मुखामोल भोगूंक सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. सोमतीचें वाट हांवें दवरल्या. तुज्या मार्गार म्हजे पांय घोट दवरल्यात. म्हजे पावलां हालोवन नात. हो पोळे हांव आसां. तुका उलो मात्तां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चित दिवन आयक. जबाब. तुजें मुखामोल भोगूंक सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतली बावली वरवीं तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांचे सावळेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलूंक तुजें मुखामोल भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवंक दादोशी जातलो. जबाब. तुजें मुखामोल भोगूंक सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें. उद्गार. Sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, zoi, zoi. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचात तोखता तसलीं फळां दिवचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जिसून शिसाक एक वोपार सांगली. कित्याक तो जेरुसल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राजाची वेगीच दाखोवण जातली म्हूण ते सोसमतालो. ती वोपार अशी. कोण एक उंच कुळेचो मनीस आपणाक रासा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्या देसांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगाराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून हे सोर हांचेर वेपार धंदो करात. तांचे गांव भाव ताका जोळटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हाणें आमचे राज चलयलोले आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जोण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायलें. पयल्यान येवन म्हणलें, दुनिया तुज्या भांगराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें सोडले. दुनियान जबाब दिलो, शाबास बऱ्या चाकरा. इल्लेशे वस्तून तूं विस्वाशी जालोय देखून तुका 10 शाराचो अधिकारी हांव करता. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया तुज्या भांगराच्या नाण्यांत आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शाराचो अधिकारी जा. मागीर आनीक एकल्याक येवन म्हणलें, दुनिया तुजो भांगराचो नाणो हो पळय आसा. रुमालांत घालून हांवें तो दवरला. म्हाका तुजी भिरांत दिसली. तर तूं खोर मनीस. तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें वोपूंक नाय तें तूं लुवताय. ताणें ताका जबाब दिली, आनी नोश्टा चाकरा तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खोर मनीस.
हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें वोपूंक ना तें हांव लुवतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातान कित्याक घालो न्हय? परत येवन कोलांतरा सयत तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणें आसात ताका तो दियात. आनी ताणें म्हणलें, दोनया, ताचे लागीं 10 नाणें आसात मूं? तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगळे दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना तांचे लागचें आसा तें काण घेतले. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्या हुजीर तांचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुसल्याक वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक मनीस खंय असोच दर्यांत न्हांवूंक गेलो आसतना तो बुडूंक लागलो. आनी बुडटा तें पळोवन थंय कोण एक मनीस धांवून आयलो आनी ताचो जीव ताणें साल्वार केलो. भाव भयणीनो, हो मनीस, हो भुरगो वाडत गेलो आनी खंय एक तोवनाशी भुरगो कसो तो जालो, लोकांचेर चोरूंक लागलो. आनी कसोच खंय एका दिसाक शॉप चोरता आसतना तो पुलिसाक सांपडलो आनी ताका पुलिसान जेलीन घालो. आनी कोर्टान वचपाचो वेळ खंय पावलो. आनी तेन्ना जेन्ना तो कोर्टान गेलो तेन्ना ताणें पळयलें की जो जुईज जो आसा, नितीदार जो आसा, तो तोच मनीस आसलो जाणें ताचो जीव सांबाळलेलो. आनी तो खंय खुशाल जालो. ताणें म्हणलें, त्या दिसाक कांय वर्सां फाटीं ह्या मनशान म्हजो जीव सांबाळलेलो, आयजूय तो म्हजो जीव सांबाळटलो. बाबूनो, न्हीद जाली खंय आनी ताका प्रेसवान घालूंक पडलो. आनी तेन्ना खंय ताणें त्या जुईजाक विचारलें, त्या दिसाक तुवें म्हजो जीव सांबाळलेलो ते भाशेन आज कित्याक तुवें म्हजो जीव सांबाळूंक ना? आनी तेन्ना खंय त्या जुईजान ताका म्हणलें, दॅट डे आय वॉज युअर सेवियर एंड टुडे आय एम युअर जज. त्या दिसा हांव तुजो सोडवणदार आसलो, पूण आयज हांव तुजो एक जुईज कसो हांव हांगासर आसा. बाबूंनो, आयच्या दिसाक एक वोपार जेजू आमकां सांगता. कोण एक मनीस खंय पयस एका शारांत गेलो आनी शारांत वेता आसतना आपल्या सेवकाक, आपल्या चाकरांक ताणें कांय दुडू दिले. आनी ह्या दुडवाचो वेपार धंदो करून हांव येता तेन्ना परत आपल्याक हे दुडू अदीक फावो जावंक ताणें तांकां ही शिकोवण दिवन तो गेलो. पूण जेन्ना तो आयलो तेन्ना ताणें कितें पळयलें? एका ताच्या सेवकान एका मिनाचे एक जो कॉयन जो आसलो ताचे आनीक 10 केलोले. दुसऱ्यान जे आसले एका मिनाचे ताणें आनीक 5 केलोले. पूण तिसरो आसलो ताणें हे दुडू थंयसरूच लिपोवन दवरलेले, कांय वेपार धंदो ताणें करूंक ना. तर भाव भयणीनो, ही वोपार आमी जेजूक सर करूंक जाता. जेन्ना आमी सोत मानता म्हणटा तेन्ना आमी थंय म्हणटा, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, देवा बापाच्या उजव्याक तो बसला आनी नव्यान आमची जुट्टी करूंक जेजू येतलो. जेजू ह्या संवसारांतलो गेला, ह्या मनशा भाशेन तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी ह्याच मनशा भाशेन तो परतून जुट्टी करूंक येतलो. कोणें कसलो वावर केला, आपल्याक दिलेली जबाबदारी कोण भाशेन ताणें ह्या संवसारांत जबाबदारी पाडल्या हें दाखोळ करूंक हो मनीस आयला. तेच भाशेन जेजू दुसऱ्या येण्यात आमची मनसुबी, आमची नीत करूंक येतलो. तर भाव भयणीनो, आयज ही वोपार आमकां कितें शिकयता काय? पयले सुवातेर भाव भयणीनो, ह्या मनशान ह्या आपल्या सेवकांक आपलो वावर करूंक फरमायलें आनी जेजूनूय आमकां जोण एकल्याक ह्या संवसारांत आपलो वावर करूंक आमकां धाडल्यात. आमकां जल्म दिला कित्याक देवान आमचो मोग केला म्हूण, आनी हीच मोगाची आज्ञा पाळूंक होच वावर पवित्र सोबेंतल्यान फुडें व्हरूंक जेजून आमकां जोण एकल्याक जबाबदारी दिल्या. पूण भाव भयणीनो, आज आमी कोणाचो वावर करता काय? कोण बांदता, कोण मोडटा, कोण विकते घेता, कोण विकता, कोण ऑफिसांनी वावर करता, वेगवेगळो वावर आमी करता. पूण म्हजें ध्यान मन खंयचे सुवातेर आसा काय?
देवान म्हाका कसलो वावर करूंक ह्या संवसारान धाडला काय. आयज भाव भयणो मनीस आपल्याच वावरान गुल आसा आनी जरी तर वेळ मेळ्ळो जाल्यार एक्स्ट्रा टायम जरी तर म्हाका आसा जाल्यार हांव तो फिरकोजेच्या वावराक घालतलो. तर भाव भयणो आमी आमकांच विचार करुया, हें हांव म्हजें जिवी जियेता तें सारकें काय. देवाचो वावर करूंक म्हाका ह्या संवसारान धाडलेलो हो देवाचो वावर हांव करता काय हांव म्हज्याच वावरान गुल्ल आसा, म्हज्याच वावरान हांव मिसळ आसा काय. दुसरे सुवातेर भाव भयणो आमी पळयता मनीस जायतो वावर करता. फिरकोचे भायल्यान वावर करता, फिरकोचेन भितर वावर करता. जायतीं जाणां आसात फिरकोचेन वावर एकदम बरो करतात. जायते बरे भाशेन मेहनतीन ते आपलो वावर करतात, नितीन आपलो वावर करतात. पूण तोच वावर फिरकोचेन करूंक आपयले जाल्यार येवची ना. उदाहरणाक जायतीं जाणां आसात टिचरी आसात पूण कॅटिकिस्ट जावं म्हूण तांकां सांग येवची ना. जायतीं जाणां भायल्यान सोशल सर्वीस करतात पूण SSVPन वावर करूंक आपयल्यार तांचे लागीं घडना. जायतीं जाणी ऑफिसांनी वो व्हड व्हड सुवाताचेर बरो वावर करतात, गूड लिडरशीप क्वॉलिटीज तांकां आसात. पूण फिरकोचेंत येवन PPCचो वावर करतली उलो केल्यार कोणूच घेवंक सोदिना. तर भाव भयणो असले आंग आमी कित्याक काडटा काय, फिरकोचेन वावर करूंक आमी कित्याक फाटीं सरता काय. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो आमकां हांगासून मेळटा एकलो मनीस तो सेवक आसलो तो 10 आनीक नाणें घेता, ताका हो दोनी म्हणटा शाबास बऱ्या चाकरा, इल्लेश्यो वस्तूंनी तूं विस्वाशी जालोय देखून तुका 10 शाराचो हांव अधिकारी करतलो. दुसरो जाणें 5 नाणें केलोले ताका तो म्हणटा आनी तूं 5 शाराचो अधिकारी जा. तो ताका म्हणना शाबास आनी बऱ्या चाकरा, हें फकत पयल्या चाकराक तो दोनी म्हणटा. तर भाव भयणो आमी पळयता जायत्या जाणांक आमकां देवान गूण दिल्यात. जायतीं जाणां हो एक्स्ट्रा एफर्ट घायलोलो आमी पळयता. अदीक विस्वाशी ती आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन आनी अदिकूय वावर ती पवित्र सुबेन करतात. दुसरीं आसात ती वावर करतात पूण तांचे कुयेती प्रमाणे जाता तितलो ती करिनात. थोडो जो वावर आसा ती करता आनी हाकाच लागून तो ताका म्हणटा आनी तूं 5 शाराचो अधिकारी जातलोय. हें पर्सनल ग्रिटींग ताका ना, शाबास बऱ्या चाकरा तो ताका म्हणना. आनी निमाणे जे आसात ताका तो म्हणटा आरे नोश्ट्या चाकरा, तुज्याच तोंडान हांव तुजी न्याय करतलो. तर भाव भयणो आमी जाणा जावंक जाय देर वील बी इंडिविज्युअल जजमेंट. कोणूच सुटचो ना. ह्या संवसारांत तूं आयला, देव तुजी सुट्टी घेतलो. ही भिरांत घालूंक न्हय भाव भयणो, पूण आमची जबाबदारी ओळखून घेवं. शेवटाक हांवें संवसारांत कितें केलां ताची सुट्टी हांवें देवाक दिवंक गरज. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या स्वरुपान येतलो. जेजून देवाचो पूत जावन संवसारांत येवन देवाक जाय तो वावर ताणें केलो. असलेंच उदार मोन आनी काळीज देवाच्या वावरा सोवे आमी आपणावंक आमकां कृपा आनी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. पिटोनीक आमी गायन गावया तुकाच बापा. C30 पान 40 C38 पेज 44. Tukac łapa, zor mocie, Tita tuka jekanie. Tukac łapa, zor mocie, Tuże z tego kazienie. Ocie hanie, ocie bajnie, Zwigar gora kakosze. Tuzo mój mój, Ulgor koru, Szukowo,
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. मोगाळ बाबा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दुयेन ताका सोडयले. ताचे उदिशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन बाबार्थाचो कूट पोरकुटया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरुंकता, तुजें पुनर्जन्मपण आमी पोरगोडटा, तुजें येण्याक आमी वतरायता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंड आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्रागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पुरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मरी देवाचे माई सांगती, बाग्योन सुजे तिचो पुती, बाग्योन धर्म दिता, बाग्योन सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पोदवेदार बाबा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओद्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शिडी संसाराची पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू बऱ्या गोड्या, जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी हें गायन गावुया. D13 पान 50 आनी 4, D13 पेज 54. Al di
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, ह्या संवसारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतला. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार मानिवोंत आंगनेलाक उपकार मेळूंक मागणे सगळीं बराबर म्हणया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर ही मांदावड दिनवासनी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आंगनेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आंगनेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आंगनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार फावो कर म्हणून विनयता. बागीवंताचो मान मेळूंक मागणे म्हज्या फाटल्यान म्हणचे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आंगनेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र इगोर्चेचे मुखोट परगोटणी उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावीन. आमेन. पाद्रांगनेल आमच्या इश्टा शेवटाचे गायन गावया. यू 16 5 239. यू 16 पेज 239.